जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणींनो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तांणेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकारिता हें म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां लुकाच्या पुस्तकांतल्यान 10:40-42 ओळींतल्यान आमी हें देवाचें उतर आयकुया। देवाच्या उतराची सोजमणी जाणवाय आमी बरोवया। तर सगळीं आमी पवित्र पुस्तक उक्तें करून देवाचें उतर लुकाच्या पुस्तकांतल्यान 10:40-42 ओळ आमी वाचुया। थोड्योच वस्तू पुरो खरें म्हटल्यार एकूच गरजेची मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणींनो, हे वेळार ह्या देवाच्या उतराची लुकाच्या पुस्तकांतल्यान 10:40-42 देवाच्या उतराची सोजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी बरोवया। तर मार्ता आनी मारयेन जेजूक आपल्या घरांत सैन्यमान केल्लो आनी जेन्ना मार्ता आनी मारयेन ह्या दोगूय भयण्यांनी जेन्ना जेजूक आपल्या घरांत वेलकम केल्लो येवकार केल्लो तेन्ना जेवणाची तयारी करूंक मार्ता वावुरली आनीक मारयेन जेजूच्या पांयाशी बसोन जेजूचें उतर ती आयकताली। तर हांगासर आमकां शिकवण दिता ह्या लुकाच्या पुस्तकांतल्यान 10:40-42 ओळींतल्यान आमकां देवाचें उतर गरजेचें। जर कोणूय देवाचें उतर तुका दिता तेन्ना तूं ताचे सरशीं बस आनीक देवाचें उतर तूं आयक, कित्याक देवान ह्या जेजून ह्या पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरलेलें आसा। मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो कान घेवचो ना। आनी जेन्ना तूं हें देवाचें उतर आयकतलो तें देवाचें उतर तुज्या भितर वेतोच तें कोणाच्यान काडूंक जावचें ना। तो प्रितीच्या भाव भयणींनो, हें देवाचें उतर आमकां चड म्हत्वाचें आनी चड गरजेचें आमच्या जिवितांत। तर आमी हें देवाचें उतर आयकुया आनीक जेन्ना हें देवाचें उतर आमच्या भितर वेतलें तें कोणाच्यान काडूंक जावचें ना। तो प्रितीच्या भाव भयणींनो, हांव तुमकां उलो मागतां, जाता तितलो हो व्हिडिओ शेअर करात। जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात आनीक हें देवाचें उतर चारूय कडच्यानी परगट जावं दी। तर हो जावन आसलो ल्हानसो म्हजो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला। आनी जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां।